Welcome to Garden of Glory. In 1 Corinthians chapter 10 verse 23 to 33, Paul gives us wisdom for everyday life. Not everything that's permitted is helpful. True freedom doesn't ask, what can I get away with? It asks, what helps others? And above all, does it glorify God? कोरिंथकारांक पयलें पत्र ओवेसवर 10 वळी 23 ते 30 आनी 3. अनभावार्थ्यांगेर घेतलेल्या जेवणा विशीं प्रस्न. कोण कोण म्हणत आमच्यान सगळें करूं येता? होय, पूण सगळेंच आमच्या आदावाक पडना. आमच्यान सगळें करूं येता खरें, पूण सगळेंच आमचे भावार्थाचें जिवीत घोट करूंक उपकारना. कोणेंच आपलो फायदो सोदूं न्हय, पूण पेल्याचो. मास्कारांच्या मांडार विकता तितलेंय खायात. कसलेंच आनीक विचार करिनासतना तुमचें अंतस्कोण समाधान आसूं दी. कित्याक पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे प्रितूम सर्वेस्पराची आनी तिचेर आसा तें सगळें. कोण कोण अनभावार्थी तुमकां जेवणाक आपयतीत जाल्यार आनी तांचें आमंत्रण तुमी मांडून घेशात जाल्यार कसलेच विचार करिनासतना तुमच्या फुड्यांत दवरतीत तितलेंय खायात. तुमचें अंतस्कोण समाधान आसूं दी. हें देवाक भेटयलें अशें तुमकां कोणें सांगलें जाल्यार सांगलां त्या मनशा खातीर आनी अंतस्कोरणा खातीर तें खावं नाकात. तुमच्या अंतस्कोरणाची हांव खबर करिना, पूण तांच्या अंतस्कोरणाची. पूण कोण विचारीत दुसरी मनशां आपल्या अंतस्कोरणाक लागून म्हजी सत्या कित्याक म्हूण बांदून दवरतलीं? दिनवाशी मनान जेवता जाल्यार देवाक दिनवासून घेतलेल्या जेवणा पासत कोणाच्यान म्हजी टिका करूं येत. म्हणटच तुमी जेवतात ओ पियेतात ओ कितेंय दुसरें करतात, तें सगळें देवाक महिमा दिवचे खातीर करात. जुदेवांक ओ ग्रीकांक ओ देवाचे पवित्र सभेक खोटी देख दिवं नाकात. हांव करतां तशेंच तुमीय करात. म्हज्याच फायद्याचें कांय चिंतिनासतना, पूण सगळ्यांचो फायदो पळोवन समेस्तांचें तारण जोडचे खातीर सगळ्या म्हज्या कोरण्यांनी हांव सगळ्यांक खुशी करूंक वावुरतां. Paul reminds us, all things are lawful, but not all things are helpful. Our freedom is meant to serve others, not just ourselves. Whether it's eating meat, making decisions, or handling differences of conscience, we are called to walk in love. He says, so whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. This is not just Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.